आख्खी इंडियेक बॅन केलोले फॉर्मालिनाक नुस्त्या बॅन केलोले स्टेट्स आहाय. आसाम, ओडिसा, नागालँड ह्यो सगळी प्लेसिसान बॅन केलो आहा. आनी आमगे गोंयच गव्हर्मेंट थोड्या मनशां लागून थोड्या एजंटा लागून कॉम्प्रोमाइज करता. एकलो स्टेटमेंट दिता गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर की गोंयांत कांय ना म्हणून. पयलीं म्हणटाय फॉर्मालिन आहलोलें, मागीर म्हणटाय फॉर्मालिन परमिसिबल लेवल प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून आसता. आज नुस्त्या बाजारात गेलो, नुस्त्या बाजारात ते म्हणटाय आमगे मानशे नुस्त्या देखून लोक आज भिवपाक लागले मग घेवपाक. आमगे गोंयकार भावां त्रास जाला. हे एजंटा लागून तुमी गोंयकारांक काबागू नाकाय. इन्क्वायरी जाय सारकी कितकोन जाला, कित जाला, एक नुस्तें येता एफडीएन चेक करपा जाय, एक ट्रक भितर सोदतो. आज सान सिरियसली हे गव्हर्मेंटाचो इश्यू जावपा जायो. हांव गव्हर्मेंटाको असेंब्लीन हो इश्यू काडटलोच. Inherent in the fish there is formalin. You go through Google and check. गुगलाचे काल चेक केले, आख्खे गुगलाचे रातभर चेक केले. इल्लेशे 2 ड्रिंकूय मारले, कोणतान गुगलाचे मेळना. फॉर्मालिन म्हणटा हुंय आहा तें. आनी वयल्यान म्हाका मेळटा की एक पेपराचेर मेळटा की नुस्त्या बॅन जालो आहा म्हणून. एकूच स्टेटीन न्ही, केरला, आसाम, नागालँड पासून बॅन केला. आनी आमगे गव्हर्मेंट हे म्हणटा. सरकारान एक जुडिशियल कमिशन अपॉइंट करचें. There is a slow poisoning of Goan consumers through the adulteration of fruits, vegetables, fish, meat and spices. दुसरो जो विषय हांवें घातला under this judicial commission तो म्हणजे to assess the impact on the nutrition and impact on the health and the spurt of the incidence of cancer and other related diseases among Goans. The incidence of cancer in Goa has increased tremendously and must be because of this. I want this to be investigated. And we have to check what is this artificial price rise and monopolization of fish trade by the fish mafia. हे लोक आमगे गोंयकार लोक न्हू, हे भायले लोक येता. Somebody is creating artificial shortage so that they can bring this poisonous fish in Goa.